क्रिस्त तें मोकाळ भावा भयणीनो, क्रिस्ताचे येणे शांतीचे देणे. इजाया प्रवादीच्या पुस्तकांत अध्याय 11 अध्याय 11 आमी ऐकता. शांती वसतेली, शांती उरतेली, शांती बाळतेली, बऱ्या मनाच्याक बऱ्या काळजाच्याक शांती वसतेली. एका गांवांत एक बापोय आनी तशेंच पोत आसले. आनी ते ग्रेस्त मनीस तांचे ते वस्तू आस्त बदीक आनी तशेंच मोलादीक वस्तू तांचे ते आसल्यो. आनी जायती कलाकृती तांच्या घरांत आसली. विविध तराच्यो वस्तू, मोलादीक दिरवी तांचे ते आसली. आनी तांचे घर राखोवंक एक राखोली आसलो. आनी घराक जायती कामागराय आसली. एक दीस तसो पूत घरांत हावन भायर येता, कांपौंडा भायर तो येता आनी थंयसर आसल्या भिकाऱ्याक तो भेटता. आनी भिकाऱ्याक आपणा कुटुंबांत, आपणा घरांत आसलें कितें आसा तें सकट तो सांगता. म्हज्या घरांत जायते सोबायेच्यो वस्तू आसात, मोलादीक वस्तू आसात, मोलादीक दिरवी आसात आनी विविध तरांची कलाकृती आसात. म्हजो बापूय मोवाळ जावन आसा, मोगारी जावन आसा, शाती समाजाचो मनीस, मैपासी मनीस जावन आसा. पूण तुजे कडेन कितेंच ना, तूं जायते कश्टान तूं आसाय म्हणून तो ताचे वयर बिरमोत तो पावता. आपली बिरमोतकाय तो उसारता आनी आपल्या घरांत आसलें सकड बरेंपण तो सांगता. आनी तो घरा तो पाटी येता. केदाळय भिकाऱ्याक येवन अशेंच सांगतलो. एक दीस भिकारी त्या भुरग्याची वाट पळोवन आसलो आनी तो भिकारी तो भुरगो येवना म्हणून तो खळवळ्ळो, बेजारान तो पावलो आनी दुखां वळोंक तो लागलो. ताची वाट पळोवन आसलो. एक दीस जालो, 2 दीस जाले. तिसऱ्या दिसा भिकारीस उठोन तो कित्याक येवना म्हणून भिकारीस उठोन ताच्या घरा तो गेलो आनी ताच्या घरा मुखार तो उबे रावलो. आनी थंयसर राखवाली आसलो. आनी त्या राखवाली लागीं ताणें विचारलें, हांगासो ह्या घराचो भुरगो खंय आसा? तो भुरगो म्हाका केदाळे मेळोंक येतलो. आपल्या बापूय विशीं, आपल्या कुटुंबा विशीं, आपल्या घरदारा विशीं बरेंपण तो उसारतलो आनी म्हाका कितेंगी हाडून तो दितलो. आनी तो भुरगो खंय गेला म्हणून दुखां वळोन ताणें विचारलें. आनी त्या वेळार राखवाली म्हणलो, तो भुरगो मरण पावला, तो भुरगो अंतरला आनी इज नो मोर म्हणून राखवाली सांगूंक लागलो. बेजारान दुखां वळोन भिकारी थंय थावन फाटीं सरलो आनी कितें ताणें निर्धार केलो, निश्चय केलो. आपल्या पतींत आसले इल्ले पयशे ताणें एकठांय करून एका कलाकृती म्हणजे एका कॅनवस म्हणल्यार एका अंगडीक तो गेलो आनी आसले पयशे सकट ताणें ताका घाले आनी एक कलाकृती हाडली आनी विविध रंगाची पेन्नां कलाकृती सोडोवंक ताणें हाडली. आनी कितें त्या भुरग्यान सांगलें सकट त्या कलाकृतींत ताणें सोडयलें. आनी त्या भुरग्याची पितूर समिती बापूरबाईची पितूर ताणें सोडयलें. आनी तें सोडयल्या उपरांत तें पिंतूर ताणें थंयसर आसल्या घरच्या येजमानीक वर्ण दिवंक तो मुखार तो सरलो. आनी थंयसर येता आसतना राखवालीन ताका भितर वचोंक सोडूना. आनी राखवाली विचारी लागलो,
कितें तुज्या हातान तूं हाडून आयलाय? आनी तो म्हणूंक लागलो, ह्या कलाकृतीचे वयर हांवें ह्या भुरग्याची, ह्या घरच्या भुरग्याची वो अपुरबायची पितूर हांवें सोडयला, ताची सोबाय हांवें सोडयल्या, ताणें सांगिल्ल्या बापायची सोबाय, कुटुंबाची सोबाय हांवें सोडयल्या. आनी तो म्हणूंक लागलो, हांगासर येजमान ना, तो भायर गेला. कितें आसल्यार तूं म्हज्या हातान तातूंत दी. आनी कितें गेलें? ताणें सोडिल्ली ते सोबीत पिंतूर कलाकृती ताच्या हातान ताणें हस्तांतर केली. आनी तो भिकारी दिवन फाटीं गेलो. सुमार दनपारांचो वेळ जाता आसतना घोरसपो येजमानी फाटीं आयलो आनी राखवालेन अशें म्हणलें, एका भिकाऱ्यान वो अपुरबायचें पिंतूर सोडून तुज्या पुताचें पिंतूर सोडून ताणें दिलां. हें तुका दिजे म्हणून ताणें सांगलां म्हणून ताणें राखवालेन सांगलें. आनी दिता आसतना तें पिंतूर पळोवन बापूय दुखान बळोवंक लागलो. आनी कितेंच शब्द उसारिनासतना घरा भितर तो गेलो. आनी तें पिंतूर पळोवन गळगळीत तो रडलो. आनी तें पिंतूर एका बऱ्या जाग्यार ताणें दवरलें. आनी तें पिंतूर पळोवन सदांच रडोंच आसलो. आपल्या पुताचें अपुरबायचें सोडिल्लें पिंतूर पळोवन तो रडोंच आसलो. आनी तो मोज्जा पयलें 3 दिसां पयलें ताणें वील बरयलें. घरची प्रॉपर्टी, घरची आस्तबोदीक खंय वचचें म्हणून ताणें वील बरयलें. आनी तो मरण पावलो. आनी ताणें वील 3 लोकट्यांनी ताणें बरोवन ताणें घालें. आनी ताणें नितीकर्ताक ताणें दिलें, एडवोकेटाक ताणें दिलें. मरण पावल्या उपरांत ती आस्त कोणायकी वचचें म्हणून कोणायकी वचचें. आनी तशें वील ताणें बरोवन लोकाट्यान घालें. आनी नितीकर्त कितें करता? थंयसर आसल्या व्हडल्या व्हडल्या मनशांक तो आपयता, करोडपती मनशांक तो आपयता, व्यक्तींक तो आपयता ताची आस्त घेवंक. आनी नितीकर्त पयलो लोकाटो उक्ते करता. आनी तातूंत अशें वील बरोवन आसलें, जर तर कोणी म्हज्या पुताची कलाकृती घेतात तर तांकां म्हजें आस्तबोदीक मेळटलें म्हणून तातूंत बरोवन आसलें. पूण थंयसर आसल्या करोडपती व्यक्तींनी, थंयसर आसल्या व्हडल्या व्हडल्या व्यक्तींनी तें पितूर पळोवन बेजारायते पावले. आनी तें पितूर तितलें सोबीत नासलें. आनी थंयसर भिकारी आसलो. तें पितूर पळोवन मस्त संतोश पावलो. आनी भिकारी मुखार आयलो. ताचे थंय आसले ते पयशे ताणें नितीकर्ताक ताणें दिले. आनी तें सोबीत आसलें कलाकृती तें ताणें सोडून तें पिंतूर ताका भिकाऱ्याक दिलें. आनी दुसरो लोकाटो नितीकर्तान उक्ते केलो. आनी तातूंत बापायन अशें बरोवन गेलें त्या विलांत, जर तर म्हज्या पुताची कलाकृती कोणी खांगितात तर सक्कड म्हजें आस्तबोदीक ताचेंच जातलें म्हणून बरोवन आसलें. आनी त्या विलांत बरोवन गेल्ले बरी सक्कड आस्त त्या भिकारीची जाली. आनी भिकारी क्रिस्त जालो. मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, जो कोण पुताक आपणायता, जो कोण पुताक स्विकार करता, पुताचे सगळे आस्तबोदीक तो घेता. आमी पळयता इजाया प्रवादीच्या पुस्तकांत ग्रंथांत अध्याय 9 वाक्य 5 सोम्या जेजूच्या येद्या विशांत आमी आयकत आहोत. सुमार 600 वर्सां पयलें ताणें तें प्रवादान ताणें केलें. Isaiah chapter 9 verse 5. कित्याक एक बाळ जन्मला आनी ताका हवो तो अधिकार दिला आनी ताका खरें हें नांव दवरलां, विस्मित, बूध, विस्मितदार, पोतवेदार देव,
सासनीक बाप शांतीचो कुंवार ह्या नातालांच्या फेस्ताच्या संभ्रमाचेर सुवाळ्यार आमी आसाव आसता. आमी हातविंताच्या काळार आमी आसा. हातविंताचो काळ एक समयेच्या येण्याक तयारी कसो तो काळ जावन आसा. एडवेंट मीन्स कमिंग. आमी समयेच्या येण्याक आमी पावती, आमी तयारी आमी करून आसाव आसता. खंडीत जावन आमकां शांती लाभता. जर तर आमी सोमयाक आमी स्वागत केल्यार, सोमयाच्या येण्याक आमी पावती आमी तयार केल्यार खंडीत जावन आमकां शांती समाधान लाभता. मोगाचेनो शांती म्हळ्यार कितें? शांती म्हळ्यार समाधान. आनी हे पुरो भाशेंत शाल म्हणून आमी म्हणटा. जर तर शांती समाधान आमी जियेता तर आमकां सासनीक जिवीत आमकां लाभता. क्रिस्ताची येणें एक शांतीचें देणें जावन आसा. शांती समाधान आमकां खंयसर मेळटा मोगाचेनो. शांती समाधान आमकां जेजू थंय आमकां लाभता. सोमी येता आसतना कितें जातलें म्हणून इसाया प्रवादी अप्रुबायेन विवरण दिता. अध्याय 11:27 सुणे वाकट शेडया संगता जियेतेली. एक वासरू आपल्या खऱ्या संगता जियेतेली आनी थंयसर शांती आसतेली. दुदाचें बाळशें सर्पाच्या बिळांत हात घालतलें आनी ती संगता ती जियेतली. थंयसर शांती आसतेली. म्हणजे जेजू ख्रिस्त येता आसतना, जेजूच्या क्रिस्ताचो काळ येता आसतना थंयसर शांती समृद्धी थंयसर आसतेली. मोगाचेनो क्रिस्त येण्याच्या काळार आमी क्रिस्ताक आमी स्वागत करता आसतना आमी कसलो अनुभव आमी करता. खंडीत जावन वेजमाची बोध आमकां लाभता. वंडरफूल कावन्सिलर सर्वोद्धाराचो अनुभव आमकां जाता. सस्नीक बापाच्या मोगाचो अनुभव आमकां जाता. शांतीचो आशिर्वाद आमकां मेळटा आनी शांतीचो वाड थंयसरच वाडटा. शांतीचे आशिर्वाद थंयसरच वळटा. मोगाड भावांनो आनी भयणींनो, एकलो बाबू कोरोना निमती काम नासतना कश्टान आसलो. ताची फॅमिली सिस्टीम करूंक ताजे कडेन कितेंच नासलें. आसलें सकड ताणें कसिल्ले पयशे कसिले. ताच्या जिवितांत मागणें नासलें. ताच्या जिवितांत मागणें नासलें, भक्त नासली, शांती समाधान नासलें. शांती समाधान ताणें ओगडायली. कित्याक म्हळ्यार ताच्या जिवितांत मागणें रजार नासलें. एक दीस तो रेतीरेक तो आयलो आनी रेतीरेंत शांती समाधानाच्या विशयांत ताणें एक प्रवचन ताणें आयकलें आनी शांती समाधान मेळ्ळें तर मागणें करीजे म्हणून याजकान रेतीरेंत धाडा सांगलें. आनी कितें केलें ताणें? मागणेचो स्पिरीट ताणें वाडयलो. मागणेच्या स्पिरितान तो वाडलो आनी येवन याजका कडेन सांगता, हांव येदोळ म्हणून सर म्हज्या जिवितांत मागणें रजार नासलें. म्हज्या जिवितांत शांती समाधान नासली. म्हज्या जिवितांत देवूचो नाम म्हणून म्हाका भोगलें. पूण आज रेतीरेक आयल्या उपरांत म्हज्या जिवितांत बरेंपण जालें. म्हज्या जिवितांत आज जायते परिवर्तन जालां आनी हांव मागणेच्या स्पिरितान हांव वाडलां म्हणून सांगून तो घरा तो फाटीं येता. आनी 2 दिसां उपरांत ताका बरें काम लागता. सुमार 18 म्हयने उपरांत ताका बरें काम लागता. मोगाचेनो ह्या घडिताद्वारे आमकां मेळचो संदेश इतलोच. आमी क्रिस्ताक आमी स्वागत आमी करूंक जाय. खंयसर क्रिस्ताचें प्रेजन्स आसा, क्रिस्ताची उपस्थिती आमकां पळोवंक लागता, अनुभव जाता, थंयसर शांती समाधान आमकां लाभता. सोमयाक आमी स्वागत केल्यार, सोमयाक आमी स्विकार केल्यार कधी जावन आमकां समाधान लाभता. शांती समाधान म्हळ्यार कितें मोगाचेलो? शांती समाधान म्हळ्यार
हिब्रू भाशेत शालो म्हणून अर्थ. 3 संख्येनी आमकां पळयत. शांती समाधान खंयसर झगडें ना, खंयसर झूज ना, थंयसर शांती समाधान आसा म्हणून सांगीत. जर तर झूज आसा तर थंयसर कितें पळोवंक मेळटा? असमाधान पळोवंक मेळटा. थंयसर सोस्तीकाय पळोवंक मेळना, ना सोस्तीकाय पळोवंक मेळटा. थंयसर बरेपण पळोवंक मेळना. झूज जाता आसतना कितें जाता? थंयसर बॉम्ब फुटतात, मिसायलाय इंक चोडटात, गुळे पडटात आनी जायतो लोक थंयसर मरण पावता. आज कितें जाता मोगल भावनो आनी भयणीनो? आमस आनी तशेंच इस्रायल देशामध्ये निरंतर झूज जावन आसा. आज जायतो लोक थंयसर मरण पावला. पॅलेस्तीन आनी तशेंच इस्रायलमध्ये झूज जावन आसा. सुमार 15,000 वयर लोक आज मरण पावला. कोण लोक पावता? इनोसेंट लोक, मुक्त लोक आज मरण पावून आसा. जायत्यो स्त्रियो आज विधव जाल्यात. जायतीं भुरगीं आज अनाथ जाल्यात. जायतीं भुरगीं आज अनाथ जाल्यात. आनी सकड आज देसवाट जावन गेला, नास जावन गेला. आनी सगळ्यांनी झगडें पळोवंक मेळटा. देशामध्ये झगडें, प्रदेशामध्ये झगडें, जाती खातीमध्ये झगडें, कुटुंबामध्ये झगडें, आवय बापूय मध्ये झगडें, पुतामध्ये झगडें, दुवामध्ये झगडें आनी शेजाऱ्यामध्ये झगडें आमकां पळोवंक मेळटा. जर तर थंयसर झगडें ना तर शांती समाधान आमकां पळोवंक मेळटा. शांती म्हळ्यार म्हणजे मोगाचें ॲब्सन्स ऑफ वॉर. शांती म्हळ्यार पयलें जावन ॲब्सन्स ऑफ वॉर वास्तवीक रितीन पळोवचें तर. दुसरें जावन शांती म्हळ्यार आवाज नातलें सिच्युएशन म्हणटा. ॲब्सन्स ऑफ सावंड. ॲब्सन्स ऑफ सावंड आमी पळयता आमच्या घरा भोंवतणी थोड्यो पटी पडल्यो आसात. आमच्या घरा भोंवतणी थोड्यो पडल्यो आसात. आनी सकाळींच्या वेळार 5 वरां उठता आसतना कितें जाता? बांक दिवचें आसता आनी एका दिसांनी त्या आवाजाक लोक उठता. आमच्या घरा भोंवतणी पडल्यो आसात, जायत्यो पडल्यो आसात आनी बांक दिता आसतना लोक उठता. एकच दिसांनी उठता, त्या आवाजाक उठता. जर तर आमी खंयच्या फंक्शनाक गेल्यार थंयसर म्युजीक आवाज आमकां पळोवंक मेळटा आनी तो आवाज आयकता आसतना आमचे कान केप्पे जातात. जर तर तें म्युजीक ना, थंयसर शांत समाधान समनो सांगीत. तशेंच मोगाचें परिक्षेक भुरगीं शिकता आसतना जर तर आवाज आसा तर तांकां शिकोवंक साथ दिना, मस्त कश्ट. आनी थंयसर आवाज तांकां बरें कर, तांकां शिकयत. आमी मागणें करता आसतना आवाज आसा जाल्यार आमकां मागणें करूंक साथ दिना, ध्यान करूंक साथ दिना. जर तर आवाज ना तर आमकां मागणें करीत. त्या देखून माया मोग आनी तशेंच जर तर थंयसर समाधान आसा हाका म्हणटात शांती. दुसरें जावन शांती म्हळ्यार इट इज द ॲब्सन्स ऑफ सावंड. तिसरें जावन ॲब्सन्स ऑफ लायफ. आमी जर तर आमी सिमिस्त्रेक आमी पळयता तर सकड शांत आसता. जीवच नातले बरी मोगाचें जीवच नातले बरी. जर तर डिक्शनरी मिनींग आमी पळयलें तर शांती समाधान म्हळ्यार सायलन्स म्हळ्यार पीस म्हळ्यार कितें? ॲब्सन्स ऑफ नॉयज, ॲब्सन्स ऑफ वॉर अँड ॲब्सन्स ऑफ लायफ. पूण नतलाच्या फेस्ताक आमी तयारी करता आसतना ॲब्सन्स ऑफ वॉर न्ही, ॲब्सन्स ऑफ नॉयज न्ही, ॲब्सन्स ऑफ लायफ न्ही. बगार इट इज द प्रेझन्स ऑफ जीसस, इट इज द प्रेझन्स ऑफ गॉड. ताका म्हणटात शांत समाधान. मोगाड भावनो आनी भयणीनो, एकलो भाव हांव रेतीर दिता आसतना आयलो आनी ताणें जायतीं वर्सां ताणें रेती रिस करूंक ना. रेतीर केल्या उपरांत तो येवन म्हजे कडेन म्हणूंक लागलो, आज म्हाका एका रितीचें शांत समाधान म्हाका भोगता. आज म्हाका एका रितीची सवकसाय म्हाका भोगता.
आज देवाच्या उपस्थितीचो अनुभव म्हाका जाला. आय एम फिलिंग द प्रेझन्स ऑफ गॉड, एक्सपिरियन्सिंग द प्रेझन्स ऑफ गॉड टुडे. येतो म्हणसर देवाचो अनुभव म्हाका जावना, देवाच्या मोगाचो अनुभव म्हाका जावना म्हणून तो म्हणटा. आनी म्हाका सुटावें आज कुंगसार जाय जे म्हणून तो म्हजे कडेन म्हणटा. आनी तो सुटावें तो कुंगसार तो जालो, सुटावें कुंगसार जाल्या उपरांत तो म्हणटा म्हाका आज एका रितीचो आनंद म्हाका भोगता, एका रिती संतोष म्हाका भोगता, एका रितीचे परमानंदचो अनुभव म्हाका भोगता. सचित आनंद म्हणजे तसो अनुभव म्हाका भोगता म्हणून तो म्हणटा. मोगचनो आमच्या जिवितांत शांत समाधान जायते तर आमी जेजू क्रिस्त ते आमी वचोंक जाय. सा पेद्रो जावं ते म्हणटा कोणा लागीं वचूं सोनिया, तुजे लागीं आसात सासणीक जिविताचीं उतरां, तुजे लागीं आसात शांत समाधानाचीं उतरां, तुजे लागीं आसात तुजे लागीं आसात जिवी दिवची उतरां, सोम्या लागीं आसात समाधानाचीं उतरां. त्या देखून मोगचन आमची मागणें सांगूंक जाय, सोम्या तुज्या समाधानाचें हातेर कर, सोम्या तुज्या समाधानाचें हातेर कर. पोरण्या सोन्यांत आमी पळयताव अब्रामान शांती समाधान दायली, कित्याक म्हळ्यार तांकां भुरग्यांचे देणे फावो जावंक ना. तशेंच सामुएलाच्या ग्रंथांत आमी पळयताव लांका आपल्या म्हातारे प्राय म्हणूनच तांकां भुरग्यांचे देणे फावो जावंक ना. भुरग्यांचे देणे तांकां शांती समाधान नातले, शांती समाधान ताणें भोगडायली. अब्राहाम देवाच्या आपोवण्याक फाळो दिल्या उपरांत, पावर तसो बापूय जाल्या उपरांत भुरग्याचे देणे फावो करता. सारे मुखांत्र एका चेरक्या भुरग्याक प्रासूं जावंक देव सकत दिता आनी देव तांकां एका चेरक्या भुरग्याचे देणे फावो करता आपल्या म्हातारे प्रायेर आनी तांकां शांत समाधान लाभता. शांत समाधान म्हळ्यार इजाक म्हणून अर्थ. इजाकाचे एका चेरक्या भुरग्यांचे देणे देव फावो करता आनी तो वेळ तांकां शांती समाधान लाभता. तशेंच दावीद राय शांती समाधान ताणें भोगडायली. तो राय जाता आसतना झुजाक वेच्या बदलाक तो पासाय तो मारतलो. एक बोटी न्ही 3 बोटी ताणें पासाय ताणें मारल्यो आनी थंयसर आसले एका स्त्रियेचे वयर तो दिश्ट तो लायता. कामा तूं राय वळख जाता, पोरकी स्त्रियेच्या मोगाक तो वळख जाता. पाता केल्या उपरांत ताका शांत समाधान नातलें आनी देवा मुखार तो वेता. तुजे मुखलो म्हणटा, तुजे मुखलो म्हाका तूं खाण व्हरी नाका देवा, तुजो पवित्र तूं म्हजें दाव तूं खाडी नाका, म्हाका शांत समाधान तूं दी. म्हजी आडां आज जोरण केल्यात आनी विरोण केल्यात, हांवें पाताक आदारले सोम्या म्हाका बक्षी म्हणून पातकां वळखून तो घेता. पातकां वळखून तो घेता आनी पातकां वळखून घेता आसतना ताका एका रितीचो संतोष ताका भोगता. मोगचनो आमी पाताक आदारतना सोम्या मुखार आमी वचोंक जाय, देवा मुखार आमी वचोंक जाय. आमी देवा मुखार आमी गेल्यार आमकां शांत समाधान लाभता, आमकां सक्कसाय आमकां मेळटा आनी समाधानी जियोग आमी सत्तेल्याव. पयले सुवातेर आमी देवा थंय आमी संतोष पावोंक जाय, देवा थंय व्हरतो आनंद आमी भोगूंक जाय. वी मस्ट हॅव पीस विथ गॉड. Secondly, we must have peace with one another and we have peace within ourselves. Within ourselves. पहिल्या सुवातेर देवा थंय शांती आसोंक जाय आनी दुसरी हेरां थंय आमची शांती आसोंक जाय आनी उपरांत आमची थंय शांती आसोंक जाय. आमची थंय शांती आसता आमी देवा थंय आमी संतोष पावयेत, देवा थंय समाधानान आमी आसयेत, हेरां थंय आमी समाधानान आसयेत. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमी ह्या संवसारांत जियेत आसतना देवान आमकां विसला, बागेवत जावन ताणें आमकां विसला, पवित्रपण जावंक ताणें आमकां विसला आनी ताची मिसाव काम जारी करूंक ताणें आमकां विसला. 2 संगतीक ताणें आमकां विसला, पवित्रपण जावंक बागेवत जावंक ताणें आमकां आपयलां, दुसरें ताचें मिसाव जारी करूंक आमकां ताणें आपयलां. आवयच्या गर्भांत आसतना आदींच ह्या संवसारांत जिवच्या आदींच संवसार स्थापन जावचे आदींच ताणें आमकां विसला. एपेस घरांक बरयल्या पत्रांत आमी आयकताव, एपेस घरांक बरयल्या पत्रांत भोव अपुरबायेन आमी आयकताव. संवसाराची स्थापने आदींच ताणें आमकां विसला. संवसाराचे संवसार रचच्या पयलेच
देवानं आमकां शांती समाधान ताणें आमकां दिलां. मोगाचेनो आमी ह्या संवसारांत जिवन आसता आसतना एक पवित्रपणान आमी जिवंक जाय. बकेतपणाची आमी जिणी जिवंक जाय. बकेतपणाची पवित्रपणाची जिणी आमी जियेता तर कधी सावन आमी शांती समाधानाची मनशां आमी जावंक आमी पावतावो. आमी पळयला जावं पुरो मातेवाची जिणी कितें तो करनासलो, तो सूख वासूक तो करनासलो. रोमांकाराक सूख वासूक कट्या सुवातेर बसून सुंकाच्या कट्या सुवातेर बसून सूख वासूक करून आनी जेजू तेणें पाशार जाता आसतना जेजू म्हणूंक लागलो, ये म्हजो पाटलाव कर. आनी ताचो पाटलाव ताणें केलो आनी ताका शांत समाधान ताका लाभलें. तशेंच जाकेव तो सूख वासूक तो करनासलो आनी ताचे कडेन जायती आस्त बदीक आसली. हेरांक लुकसाण केल्लो तो मनीस, पक्की मनीस तो जावं आसलो, सुखाकार तो जावन आसलो आनी जेजूक पळोवन तो आशयतालो. जेजू जेरिको म्हणले कडेन येता आसतना तेंच शिकून दिवता तो मोठो जाल्ल्यान देखील मोठो जाल्ल्यान एक अंजुराच्या रुखाक तो सोडलो आनी जेजूक पळोवंक तो लागलो आनी जेजून मोगाची दिश्ट ताचे वयर घाली आनी म्हणून जाकेव सकला देव आज तुमगेर येवंक म्हाका मौन आसा. सारान तो देवलो आनी जेजू सचीन तो आयलो आनी सरपडून तो अशें म्हणूंक लागलो, परिवर्तनाची जिणी तो जिवंक तो मुखार आनी तो म्हणूंक लागलो, जर तर हांवें कोणायकी लुकसाण केलां तर दुर्बळ्यांक हांवें लुकसाण केलां, हांव 4 वांट्यांनी तांकां हांव फाटीं दितलो म्हणून ताणें म्हळें. आनी जेजू म्हणूंक लागलो, आयच्या दिसा ह्या घराक बाचावी आयल्या. ताका समाधान ताका मेळ्ळें, ताका आनंद ताका भोगलो, एका रितीचो परमानंदसो अनुभव ताका भोगलो, देवाच्या मोगाचो अनुभव ताका भोगलो आनी जेजूचो लक्षित्यान ताणें पाटलाव ताणें केलो. मोगळ भावना आनी भयणीनो, जर तर आमी कश्टांत आमी आसाव, संकश्टांत आमी आसाव, जेजू आज आमकां आपणे दिता. कश्ट तेणेन वजन वयतल्यान म्हजी सशी येया, हांव तुमकां विशीं दितलो. हांव जावन आसा व्हड्या आनी खालते कर्ज, म्हजे लागचे तुमी शिका. म्हजे जुवोवंक सुलाभ आनी अणुगुणता. मोगाचें आमी जेजू सशीन आमी वचोंक जाय. जर तर जेजू सशीन आमी गेल्यार खंय जावन आमकां समाधान आमकां लाभता. जर तर आमी फाताक आमी आदारतां तर आमी फाताक आमी आदारतां तर खंडीत जावन आमकां समाधान मेळना. जर तर आमी फाताक आदारल्यार आमी जेजू सशीन आमी गेल्यार आमी भोगसनी आमी मागल्यार खंडीत जावन आमकां समाधान आमकां लाभता, बुजोवन आमकां लाभता. त्या देखून आमी पळयता एपेस घरांक बरयल्या पत्रांत अध्याय 1 वाक्य 4 अशें म्हणटा, पातकांत आसलो मनीस नश्टी मनीस जावन आसा. जर तर जेजूच्या एकपोटांत तो जियेता ताका शांती समाधान लाभता. आमी जेजूच्या एकपोटांत आमी जियोंक जाय. आमी एकपोटांत आमी जियोंक जाय. दावीद रायान कितें केलें, देवा सशीन तो गेलो, पातकांचे भोगसणे ताणें मागले आनी ताका शांत समाधान लाभली. एलिया प्रवादी तो एक बरो मनीस ताका शांत समाधान नातलें. जेजू बोल्लो ताका जिवीशी मारूंक सोदता आसतना तो तेंकां धांवलो आनी कितें केलें, 40 दीस ताणें अरण्याक ताणें पळयताना गेलें. एक दोंगराक देवाची भेट करूंक ताणें पळयताना गेलें आनी तो बुकेवन आसता आसतना देवान कितें केलें, एका कावळ्या रुपार ताका भाकरी हाडून दिली आनी ताची भूक थांबयली आनी दोंगराक तो वचून तो पावलो आनी देवाची भेट ताणें केली. देवाची भेट करता आसतना ताका एका रितीचें समाधान ताका लाभलें. मोगाचेनो आमी ह्या संवसारांत पयल्यार आमी जावन आसा, यात्रीक जावन आसा. वी आर पिलग्रिम्स एंड स्ट्रेंजर्स इन दीस वर्ल्ड. आनी आमी बसिलेका पळयन करता आसतना जेजूचें मांस रगत आमी सेवन आसा. जेजूचें मांस आनी रगत आमी सेवन आसा आनी सकयेनच्या जेरुजलेमाक प्रवेश करूंक आमी फावो आमी तयार करना आसा. मोगाचेनो त्या देखून आमकां शांती समाधान चवकसाय आमी मेळोवचे तर आमी जेजू सशीन आमी वचोंक जाय. ह्या क्रिस्तियानेच्या काळार आमी जेजूक आमी स्वागत आमी करूंक जाय. जर तर जेजू आमच्या जिवितांत आसता आसतना आमी नितळ मनशां आमी जावंक पावता. आमी पळयता फटकार
जेजू सशेन ते आयले आनी जेजूक तांणी स्विकार तांणी केलो, जेजूक तांणी येवकार तांणी मागलो आनी ते नितळते जाले. 12 वर्सां रक्तस्रावाची स्त्री जेजूक पळोवंक ती गेली. जेजूक स्विकार करता आसतना, बाबरता स्विकार करता आसतना तिची पिडा शिडा कोण जाली. मोगचनो आस आमी जेजू तें आमी वचप जाय. जेजू जल्मत आसतना शांती समाधानाचें राज थंयसर स्थापन जालें. आमी लोकांच्या वांटेलांत आमी आयकता आते 1:18 मैवा तेवा कोण सर्गी शांती ताच्या इश्टान संवसारी. देवाची शांती थंयसर जारी जाली जेजू जल्मत आसतना. ते देखून मोगचनो सोम्याच्या येल्याक फावो आमी तयार करया. सोम्या जेजूक स्विकार करूंक जाय कृपा आमी घेवया आनी थंयसर शांती समाधान आसतली. शांती समाधानाचें राज स्थापन जातलें आनी आमचें मागणें जावन दी. फ्रांसीस आसिसीचे बरें सांगले बरें. सोम्या तुज्या समाधानाचें खातीर तूं कर. सोम्या तुज्या समाधानाचें खातीर तूं कर.